डोंगरात सोडूया. पान 4, A7, पेज 4. Sorvesvoraco purmo, sur dogra boroc morto, sorvesvorace molni, sodra boros uz morte, devacha dogra turuja, tacha Stare mulgodu anun noiti munda devacha dongratsuruya tacha mundiratsuruya devacha dongratsuruya tacha mundiratsuruya. Aicea misana mi mactau soplolia Inacio Constacio Vegas hacia otmia pasoto shets hispitoita anivadio sumrumta Ingrid Fernandez maguया वडल्या बाटातल्या या आमच्या बाबा भयणीची पासत आनी तांच्या फॅमिली पासत Mary Estrasio Candido Dias Patrick Vaz Nazareth Vaz Selvina Fernandez Piedad Lobo Lopez Basilio Colimia Mau Sylvester Luis Graciana Lopez and Quinteria Pinto. सगळी त्या सवानी आमची भितर आसा ती त्या सवा देवा मुखार घालून ह्या मिसाक सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आणि तुमच्या सवय आसूं. पवित्र सभा आयज बागयोंत लॉयलाच्या इनेसाची परब समरमता इग्नेशियस ऑफ लॉयला हो सांत आमचे मुखार एक बोरवासो घेवन येता. तो एका झुजांत झुजतालो आनी दुयेंत जावन हॉस्पिटलान पडल्या उपरांत ताका जेजूचो मोग कितें तें कळूंक येता आनी एक व्हड सोस्ता तो घडून हाडटा. पाद्री तो जाता एक व्हड सोस्ता घडून हाडटा आनी ह्या 15व्या शेंकड्यान जेन्ना ही सोस्ता तो घडून हाडटा देवाचो मोग कितें तो आख्या संवसाराक शिपडायता. एके भाशेन आमकां सगल्यांक जेजू आयज म्हणटा म्हजेशी येयात आनी म्हजो मोग कितें तुमी चाकून घेयात. आयच्या मिसान भाग घेता आसतना आमी आमचेच पासत मागुया की आमी सगळीं देवाच्या मोगान आनीक आनीक पडूंक. आमच्या पातकांचे बोगसणे मागून सगळीं म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी थोडसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगयान सुदां सांकवान सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बगसूंक आमकां ससनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन.
प्रार्थया. सोर पदवेदार देवा, तुज्या नांवाची व्हड मोहिमा विस्तारूंक तुवें भाग्योंत इनासाक तुज्या पवित्र सोबेंत उपजोयलोय. ताच्या आदारांत आनी देखीन आमी ह्या संवसारांत झुजूंक आनी सुर्गीच्या राज्यांत ताचे बरोबर मुकुट जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरमायस प्रवादाच्या पुस्तकावेले वाचप. जोखीम जोसियाचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवटकेचे सुरवातेक जेरमायसाक सोर्वेस्पोराचें हें उतर पावलें. सोर्वेस्पोर अशें सांगता, सोर्वेस्पोराच्या मंदिराच्या आंगणांत रावात. सोर्वेस्पोराच्या मंदिरांत बसूंक येता त्या जुदाच्या शारांतल्या सगल्या लोकांक हांवें तुका फॉर्मायलान तीं उतरां तुवें कोलीत करूंक जाय. एक पूण उतर चुकयनाका. घडये तीं आयकतलीं आनी जोण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार ताच्या कुटुंबाक लागून ताचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नोश्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सोर्वेस्पोर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्ल्या ते सुमृती प्रमाणें तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी तुमचेशीं परतून परतून धाडटा त्या म्हज्या सेवका प्रवादाच्या उतराक तुमी कान दिना जाशात जाल्यार सिलोक हांवें केलां तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी पितुमेवेल्या सगल्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सोर्वेस्पोराच्या मंदिरांत जेरमियास हीं उतरां उलयतना याज्ञिकांनी प्रवाद्यांनी आनी सगले पोरजेन तीं आयकलीं. सगले पोरजेक सोर्वेस्पोरान सांगूंक लायलोलें तें सांगून जातूच याज्ञिकांनी आनी प्रवाद्यांनी ताका धरलो आनी म्हणलें, तूं मरूंकूच जाय. हें देव मंदीर सिलोम भाशेन जातोलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यान उरो नासतना पाड जातोलें अशें तुवें सोर्वेस्पोराच्या नांवान कित्याक बाकीत केलाय. आनी सगले पोरजेन सोर्वेस्पोराच्या मंदिरांत जेरमायसाक वेळो घालो. सोर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगलीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. कारण नासतना म्हजो दुयेस कोत्तात ते जाल्यात म्हज्या माथ्यावेले केंसां परस चड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, तांकां आडावंक म्हजे बाबड्याची सकत पावना. तुमचें हांवें काडून व्हरूंक ना तें कशें बाबानो तुमकां परत दिवचें. जबाब, तुज्या व्हड्या मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबाळां सोंसतां. तुजेच पासत लॉज भोगतां देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पुरको. म्हजे काशा आवयच्या भुरग्यांक जालां पोदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें कालीज. तुका केंटात
तांच्यो किडण्यो मुजेर पडटात. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीच म्हाका प्रसन्न जा म्हूण तुजे लागीं परतून मागता सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तूं कोऱ्या उतरांचो देखून पाव म्हाका. जबाब: तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. शुभवर्तमानांक सगळीं उबी रावया. देवाचो सोब सासणांक तोखता. त्याच सोबदाची बरी खबर तुमकां पुरगुटल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या खाशा देस गांवांत वचून ताच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटाले, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? हो धोवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुजे, सिमांव आनी जुदास तांचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगल्यो आमचे मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगलें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पातलें. पूण जेजून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजू थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. इग्रोज मात लॉयलाच्या बागयोंत इनासाची परब आयज समरुमता. इनास जेन्ना तोरणाटो आसलो ताणें एका झुजांत भाग घेतलो. ताका तो सैनीक आसलो आनी फ्रेंचाच्या ह्या झुजांत ताणें भाग घेतलो आनी ताका व्हड एक सैनीक जावंक ताणें चिंतलोलें. जायते बरेपण आपल्या जिवितांत मानूंक ताणें चिंतलोलें. आनी असोच तो झुजांत भाग घेता आसतना तो जखमी जाता. ताच्या पांयाक एक कॅनन बॉल लागता आनी हॉस्पिटलाचे बेडीर खाटीर तो पडलोलो आसता. एक तरणाटो आसलो, व्हडलो मान ताका संवसारांत जोडूंक जासलो आनी अशे हॉस्पिटलाचे खाटीर तो पडलेलो आसतना तो आपणाचेच भितर चिंत्ता, खूंयसून खूंय हांव पावलों. आनी असोच टायमपास कसो करूंक तो पुस्तकां, आपणाची आवडीची पुस्तकां वाचूंक चिंत्ता. लायफ्स ऑफ नायट्स, जे झुजतात, जे झुजतात तांची पुस्तकां तो वाचूंक चिंत्ता. लव स्टोरीज तो वाचूंक चिंत्ता. रोमेन्साची पुस्तकां तो वाचूंक चिंत्ता. आनी थंय सोदल्या उपरांत ताका तसलीं पुस्तकां कांयच मेळनात. कोण ताका हाडून 2 भाशेचीं पुस्तकां दिता. एक जावन आसलें जेजूच्या जिविताचें पुस्तक आनी दुसरें जावन आसलें दुसरे भाशेचीं पुस्तक जावन आसलीं 7 भक्तांचीं पुस्तकां. आनी असलीं पुस्तकां ताचे कडेन पावतात. मन नासतना पुत्यान ताका ती वाचची पडटात. आनी असोच जेजूचें पुस्तक
आनी साता भक्तांची पुस्तकां वाचतना तो एके भाशेन जेजूच्या मोगान पडटा. ताका आपल्याच्याच अंतस्कोणान दिसता की हांव संवसार जिखूंक सोदतालो, व्हड नायट, व्हड झुजकार वो सोल्जर जावंक चिंत्तालो आनी हांव म्हज्या जिवितान सगळें सारकें नासलोलें, पूण हो जेजूचो मोग कितें तो म्हाका कळ्ळ्या उपरांत हांव म्हजें अंतस्कोण बदलतलो आनी एके भाशेन हांव बरो मनीस जातलो, एके भाशेन हांव जेजू पासत वावुरतलो. आनी उपरांत तो पाद्री जाता आनी एक व्हडली संस्था तो घडोवन हाडटा, जेजुएट संस्था. 15व्या शेकड्यान तो ही संस्था घडोवन हाडटा आनी हे पाद्री आतां आख्ख्या संवसाराक शिपाडलेले आसात. व्हडांतली व्हड ही जेजुएट संस्था जावं तो वावर ते करतात, कठीण परिस्थितीन ते वावर करतात. हो तरणाटो मनीस जो संवसार जिखूंक सोदतालो, एके भाशेन जेजू आपलो जीव जिखून दिता आनी संवसाराक जेजूची शिकवण परगट करता. एके भाशेन आमकां सगल्यांक आयज एक सूचना, जेन्ना आमी देवाचो मोग जिखूंक सोदता न्हूच आमकां तो इगोर्जेन मेळटलो, हो प्रार्थना करतना मेळटलो, हो नोवेना करतना मेळटलो. बगर आमकां जेजूचो मोग खंयच्याय परिस्थितीन मेळपाक जाता. भगिवंदिनासाक घायाळ जाल्लोले एक हॉस्पिटलाचे खाटीर जेजू कोण तो ताका कोडलें. आमकांय आमच्या वावरान, आमचे घायाळ परिस्थितीन वो आमच्या दुबावाच्या बेसार आमकां जेजूचो मोग कितें तें कळूंक जाता. आयच्या मिसान भाग घेता आसतना, ही परब आमी समरमता आसतना, आख्ख्या जेजुएट संस्थे पासत आमी मागता आसतना जेजू कोण तो आमकां कळटा. एके भाशेन जेजूचीच उतरां ह्या इनासाच्या जिवितान खरी जातात. कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खोशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो खुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. आमकांय जेजू आयज अशेंच म्हणटा आसतलो, तुमी तुमकांच पाट करात, म्हजो मोग कितें तें ओळखून घेयात आनी म्हजे फाटल्यान येयात. आनी जेन्ना तुमी म्हजे फाटल्यान येतल्यात हांव तुमकां स्वर्ग राज दितलो. अशेंच मागता आसतना ह्या मिसान भाग घेता आसतना आमी सांत भाग्यवंत इनासाच्या उर्बेन आमी ह्या मिसांत जेजूचीच पाटलाव करूंक जेजूचो आदार मागुया. बेठवणे आमी गायन गावया C3, आमची सगळीं गुपीत चिंतना, पान 19, C3, पेज 29. आमची सगळीं गुपीत चिंतना, आमची सगळीं व्हडली दुकां, आमचे आवडे तुझे बेटे बोरी सोगे जाऊ गावी उड्याचे गुडगे तोशे जाऊ सोऱ्याचे तेरे एक्सकोत कोती रामशे आवडे तुझे बेटे बोरी सोगे जाऊ गावी उड्याचे गुडगे
म्हज्या बाबा भयणानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परा देवाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा भाग्यो दिनासाचो समारंभ करतना आमी भेटयल्लीं दानां तुका मानतात आनी जे पवित्र गोड तुवें सगल्या पवित्रपणाची जोर जोडूंक स्थापलयल्ली ती आमकांय स्वतांत पवित्र करूंक क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. आनी तुमच्या ओतव्या सव्या आसूं. आमची काळजां तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं सौफकाली आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या सोपता वरवीं तुवें सगलें रोचलाय. आमचो सोडवणदार आनी तारोक जोडूंक तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं तो मनीस जालो आनी आंकवार मरये थंय जल्मलो. आपले हात विस्तारून आनी कोश्टां मन्नाचेर जोयत व्हरून ताणें तुजी खोशी पाडली आनी तुका एक पवित्र पोरजा जोडून घेतली. अशें ताणें मन्नाचेर जोयत व्हेलें आनी पुनर्जिवणपण उगडापें केलें. देखून देवदूतां आनी सोमेस साता भोगता सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायताव. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा पोरी तुवें तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरून सोसून तुका दिनवास तो आपले कश्ट मरून सोसून आपल्या तो प्ररानी जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेलच्या तुमचे पासत आनी साबारा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबाटाचो कूट पुरगोटुया. सोम्या तुझे मरण आमी सोडटा आनी तूं बरो तेसो तुझे मरण जीवन बळबळ करता
देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काळज भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या बाकियोन बापा फिलीप नेरी आनी सिमियो आमच्या गोळी बापा आनी सगल्या संस्कारी घेतल्या बरोबर तिका प्रितमोगान सुपूर्ण कर. सोंपलोल्या आमच्या सगल्या भावा भयणीचो ह्या वेळार उगडास करुया. सुर्गीचें सूख आमी तांकां मागुया. तशेंच पुनर्जीवणपणाच्या बरवशा नोंदोवन गेल्यान त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर आनी तुजी काकलुती नोंदवल्ल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्योंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्योंत जुजे तिजो पोती, भाग्योंत इनास, भाग्योंत दोमदुता आनी सोकाली तुका मानवल्यान त्या सगल्या साता भक्ता बरोबर सासनाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताची ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन सगलीं बराबर आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां कांय पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान ओतरेकता. तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपदकी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दीश घाल आनी तुजे कशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजो चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची देवाची शिडगी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडगी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडगी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शेवतना गायन गावया. D27 मोच्या देवा तूं सोर बरो पान वयशे आनी एक.
D27, page 61. प्रार्थया. सर्वेस्परा बागयोन दिनासा खातीर आर्गां दिवंक आमी तुका भेटयल्लोलें आनी दिनवासनेचें बलिदान तुज्या वैभवाक सांसोत वांकडणी दिवंक आमकां पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोब्या आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणें सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवसाराच्या खोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवंक म्हूण आमी कालतीपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दोलवाराच्या कुरा देवाचे पोतवेन सोयताना सगल्या खोट्या आत्म्यांक एनपणान लुटून घाल. कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक जल्पतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावुया. F12 कुशाल काळजां पान 9 आनी 1. F12 पेज 91. देवा
मंदिरातली आता कुशल करता देवा शांती बाळ सोडून दारात येता हालेलुया 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 एकटायचे नामी वाढून गेला उनो सोरो एका साऱ्यान आमच्या देवा तुझ्या काही निवास गायलो देवा मंदिरातली आता कुशल